नमस्ते तद्वेषकायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता मे सादरत्वान् नमामो वयम् मे सादरत्वा नमामो वयम्। दर वर्सा दसऱ्याच्या निमित्तान संचलन जाता त्या संचलनात बिचोली तालुक्यातल्या संचलनात म्हाका वांटो घेवपाची संद आयली। म्हाज्या बरोबर आमचे बिचोली तालुक्यातले पूर्ण सगळे स्वयंसेवक हांगा आसा। सगळ्यात पयलीं हांव परत एकदा आमचे एक शिस्तबद्ध रित्या बिचोली तालुक्यातलें संचलन जे पार पडलें म्हज्या बरोबर आमचे मयेचे आमदार बापेली शेख हे आसात। बाकी सगळे आमचे स्वयंसेवक बिचोली तालुक्यातले आज ह्या संचलनात दर वर्सा इधर बिचोली सांखळे ह्या वर्सा मयान पार पडटा। खूब बरें दिसता। एक परत एकदा हांव समेस्त गोंयकारांक दसऱ्याच्यो उत्सव गोंयांतल्या प्रत्येक गांवांतल्यान वेगवेगळ्या पद्दतीन सोने लुटोवन आसतले किंवा सिमो उल्लंघन करून वेगवेगळ्या पद्दतीन खूब व्हडा उत्सवात साजरो जाता। प्रत्येक देवूळ हे दसरो उत्सव साजरो करपा खातीर म्हाका दिसता खूब मोठ्या पद्दतीन तयारी केल्या। कोविडाच्या उपरांत आमी पळयता की सगळ्यात तसो व्हडलो दसरो खूब मोठ्या प्रमाणात साजरो जाता। हांव समेस्त गोमंतकीयेंकांक परत एकदा दसऱ्याची शुभेच्छा।